They have to be the same if they think tourism has not done the right thing. But as tourism department is concerned, we very well know that we have discussed with them and come with the policy to what it is. आता एव्हरीडे रातचे खंय उलयतले तांकां कोण कानान तेल घालतलो आनी ते येवन मागीर आनी कितें सांगतले आनी मागीर ते पॉलिटिक्स जातले जाल्यार इट्स अ डिफरंट इशू. पॉलिटिक्स विल बी हँडल पॉलिटिकली. इशू तांचो आसा वी आर विथ द गोवन शेक ब्रदर्स बट नॉट टू मेक इट पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट. कित्याक सगळ्या हातून 90-10 म्हाका आज पेपरार खातीर वाचलें 90-10 आम्ही 80-20 प्रपोज केल्लो की तुम्ही आसा शेक ऑपरेटर नव्या ब्लॉकांक येवन नवे लोक केन्ना येतले काय म्हणून ताणें म्हणलें बरें आसा 20% 10% किंवा 90% आमकां ऑपरेट करूं बट डन अशें आमी पसून केलां. आतां ते परत घालता की 90-10 नाका कितें चल्लां हें कोकणा म्हणजे दे थिंक देर समबडी सिटींग अराउंड जस्ट टू प्ले गेम्स विथ देम. आय थिंक वी आर व्हेरी क्लियर ऑन वॉट वी हॅव टेकन. सिवराचो इश्यू अजून आमकां येवना तो दे आर कोटिंग टुरिझम इज नॉट स्पोकन वी हॅव ओनली टोल्ड देम and they had accepted, including the coastal MLA like Michael Lobo, had said कि पंचायत will be able to do it. आमकां ते ऑपरेट बरे जाल्ले जाय आमकां तांणी काम केल्लें जाय की they are ambassadors to us and they are making it feel as if tourism department is some enemy कसो म्हणजे ते तयार करतात राजकारण त्या राजकारणात हांव पडचो ना राजकारण करपाक दिवचो ना हातूंत क्लियर आसा. इट इज ऑल सर्कलिंग अराउंड सबलेटिंग इन शॉर्ट. It will come to that point when they will also come and tell us की गोंयकाराचें न्ही गोंयकारांक दिल्यार काय प्रॉब्लेम ना ते येवपाचें आसा मातशें राव ते येतले विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. 500 गोंयकार एप्लाय करतले 1000 गोंयकार एप्लाय करतले लायनीन वतले ताणें ऑपरेट करपाक जाल्यार भायर सरपाक दुसऱ्यान ऑपरेट करपाक अशें न्ही की हांव करतालो पूण हांव ताका धरितलो तो कोण दिवपी हें पयलीं जाता आसतालें हातूनच सबलेटींग जालां आनी सबलेटींग जातकच मागीर धवे काळे कोट जे भायर सरतात पळय ते बंद जावपाक जाय. वी आर व्हेरी क्लियर इट इज ट्रेडिशनल गोवन बिझनेस to be run by Goan Sheikh operators.